आफ्टरनून एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आता न्हू दनपारचो वेळ जाला. ओके, 2 o'clock जाल्या आणि एवढो बाबा स्कॉलाक सांग बी हाडलो, बाबाक बी फीड केलो, आमी बी लंच केली आणि बाबा पळय आतां जस्ट न्हिदोकूय बी गेलो. आणि मॉर्निंगसान हांवें कांय व्लॉग करूंक ना बिकॉज मातशें बिजी आहलें, क्लिनींग करतालें. सो ताका लागून हांवें कांय व्लॉग्स कांय करूंक ना मॉर्निंगसान. सो हांवें म्हटलें की आतां व्लॉग स्टार्ट करतलें म्हूण, कित्याक तुमकां नेसला तेजेर कळता आसतलें की हांव खंय तरी वयता म्हूण. सो येस, भायर सरता आमी वयतात ओल्ड गोवा नोवेनाक. सेंट फ्रांसीस झेवियराचे नोवेनाक चलतात न्हू. सो आयज 4th डे नोवेनाचो. सो आमी नोवेनाक वयता. ओके, बाबाक रेडी केला, आंतोनियो बी रेडी जाला, बी रेडी जाला. आणि हो ड्रेस हांवें खूब तेंपानचो घायलो. आय थिंक 1 year क्रॉस जालें. ओके, एकूचदा घायल्लो बाय करून हाडलेल्या. सो बरो दिसता, घातल्या बरो फीट सामको बरो जाला. ओके, तुमकां दाखयता लूक म्हजो भायर सरचे पयलीं. आनी बाबा न्हिदलो हिंगासो, ताका रेडी बी केला आनी तो न्हिदोंक गेलो. कित्याक तो इस्कॉलाक वयता, टायर्ड जाता न्ही इस्कॉलाक खेळटा बीन आनी. सो ताका लागून तो न्हिदलो हिंगासरूच. ओके, सो आतां भायर सरता आनी पळयता, एक फेरयेन गेले जाल्यार शूट करतलें तुमचेशी थोडेशें आनी शॅर करतलें. ओके, ना जाल्यार हांव कांय शूट करचें ना थिंगासर. ओके, सो चलो आतां भायर सरता आनी तुमकां हांव मागीर मेळटा. सो हांवें घायला हो ड्रेस. ओके, खूब चोडा तेंपान घायला असो, पूण जाता म्हाका तो बरो सामको फिटींग, हो कांय प्रॉब्लम ना. सामको बरो पळय फिटींग हा सामको. ओके, फ्रेंड्स आमी होळगा पावली. ओके, आमची गाडी आमी पार्किंगेन घायल्या हेजेर फाटल्यान आनी आतां आमी चलोन वयतात मिसाक. ओके, 3 o'clock जाल्यार आनी टायम आहा 3:30 मीस न्हू. सो आमी वयता म्हटल्यार जातली 3:15 मिनिट्स. आतां आमी वयतात पळय. सो फ्रेंड्स, आमी आतां जस्ट मीस आयकॉन जाले. ओके, उमा बी आमी घेयलो. व्हडो मिसाक वयचे पयलीं आमी उमा गेलो आनी ताचे उपरांत आमी मीस आयकले 3:30 वरांचे. मीस बी सगळे बरे भशेन आयकपाक मेळलो. उमाय बी बरो मेळलो आमकां, लोक कोण नाहलो चड. ओके, आनी आतां आमी हिंगा थोडेशे फोटो बी काडल्या. ओके, हिंगासर येयल्ले आमी थोडे फोटो काडपाक. हिंगा ताचें गार्डन आहा न्हू पळय थिंगासर. ओके, आनी आतां आमी वयतली मातशें फेरयेन. पळयता फेरयेन कितें येयलां पळय तें पळयतात बी, मातशें भोंवतात फेरयेन बीन आनी मागीर घरा वचपाची. ओके, सो तुमकां हांव फेरयेन वचत मेळटा.
हाय फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स आमी आतां जस्ट घरा कडेन पावल्या. ओके, होळगासान. आनी तुमकां म्हज्या केंसांचेर सान बी पळोवन कळटलें हांव खूब टायर्ड जाला आनी केस बी सगळे मॅसी जाल्या पळय ते, आनी केस बी सगळे म्हजे मॅसी जाल्या पळय तेजेर तुमकां कळटलें हांव टायर्ड जाला म्हण न्हू. आनी येस, बरे भशेन एसबीस आयकलें, आमकां उमाव बी बरे भशेन सुसेगाद मेळलो. लोक चड नासलो आमी गेल्या पळय तेन्ना. उमाव बी घेयलो बरो, थिंगा मातशी बसली, मीस जाल्या उपरांत भायर मातशी बसली, फोटो बी काडले बीन. मागीर तेजे उपरांत आमी सुसेगाद फेरयेन गेली आनी चड कांय शॉपिंग बी कांय करूंक ना फेरयेनसान. जस्ट हांवें म्हाका थोडीशी बेडशीट्स बाय केल्या, एक सिलींग बॅग घेयला, बाबाक शूज घेयल्या आनी जालें इतलेंच. आनी कांय घेवंक ना, शॉपिंग म्हणटा पळय तें करूंक ना. आनी हें सगळें बरे भशेन जालें. भोंवली आमी आख्खी फेरी सदांचे भशेन, सदां कितें येता पळय तशेंच येयलां, चड व्हडलेशें कांय येवंक ना. सो येस, हो म्हजो ब्लॉग जातालो. आयज आमी ओळुका गेल्ली, मागीर फेरयेन बी गेल्ली पळय तेजेच वयर. ओके, सो हांव म्हजो ब्लॉग हिंगासरूच एंड करता. एक लायक जाल्यार लायक करा, शेअर करा, म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. आनी हांव तुमकां मेळटा म्हज्या नॅक्स्ट ब्लॉगान. टील देन टेक केअर, बाय, गूड नायट.